अंजुना शुक्रार राती जाल्ले एके पार्टे उपरांत 21 वर्साच्या तरणाट्याक दुबावीत पद्दतीन मरण आयिल्ल्याची धक्कोदायक घटणूक मुखार आयला। मरण पाविल्लो तरणाटो इंदोर मध्य प्रदेशांतलो आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण अंजुना एका क्लबात पार्टी चालू असताना अचकीत भलायकी इबाडिल्ल्यान संबंधित तरणाट्याक त्याच्या इश्टांनी 2 ते 3 खासगी हॉस्पिटलांनी दाखल करपाचो यत्न केलो, पूण ताची भलायकी हुस्कायची आशिल्ल्यान दोतोरांनी ताका हॉस्पिटलांत दाखल करून घेवंक ना। उपरांत आनीक एका खासगी हॉस्पिटलांत दाखल केल्यार दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचे घोशीत केले। ताचे उपरांत कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर जीएमसीत धाडली। मजगती ओव्हरडोजा खातीर संबंधित तरणाट्याक मरण आयिल्ल्याचो दुबाव उक्तायला। मरणा फाटले नेमके कारण पोस्टमॉर्टमा उपरांत स्पष्ट जातले। फुडलो तपास सुरू आसा। मजगती ह्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करपाचे निर्देश पुलिसांक दिल्यात। पोस्टमॉर्टमाच्या अहवाला उपरांत ताचे कुडीत ड्रग्स सापडले जाल्यार खर कारवाय जातली अशें आमदार मायकल आनी डिलायलान सांगला। हांवें सकाळी खबर घेतलेली आहा PIक फोन मारून आनी PIन सांगला इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा आनी पोस्टमॉर्टमाचेर पावतले की तेजो कॉज ऑफ डेथ कितें आसा, एप्रोप्रिएट एक्शन। आमी तशेंच आयकलां की एकटो भुरगो ओव्हरडोज जावन एक्सपायर जालो म्हणून। आय हॅव इन्स्ट्रक्टेड द PI की हेजे कारवाई करची टू एन इफ ही हॅज डायड अदर देन नॅचरल कॉजेस, म्हणल्यार अननॅचरल कॉजेस ड्यू टू ड्रग्स ओव्हरडोज कितें हय आहा जाल्यार टू फायंड आउट द सोर्स, तो खूंय साकून ड्रग्स घेतले, दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट टू फायंड आउट एंड to do thorough investigation. And if he has died of drugs, it is very important that a full police force, should really somebody coming to Goa and dying of drugs overdose brings bad name to our state. So हेजे खर कारवाई करूंक जाय, ऑनरेबल CMानूय हितून लक्ष घालूंक जाय, and the PI has to find out the source from where he has got the drugs and see to it that these things are not repeated in future. मजगती ह्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करची, तसेच ड्रग्सा खातीर ताका मरण आयले काय ना हाची तपासणी करची अशी मागणी काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान केल्या। तसेच दोतोरांची खाशेली समिती तयार करून कुडीची तपासणी करून ताच्या मरणा फाटले खरे कारण सोदून काडपाची मागणी केल्या। सकाळी हांवें आतां मिडियाचेर रिपोर्ट पळयला, एक नामनेचो मिडिया चॅनलान मारला की एक 21 वर्साचो इंदोरचो भुरगो ओव्हरडोज ड्रग्जान मेलो म्हणून। आनी आतां हांवें इन्फॉर्मेशन काडलें स्थानीक लोकां कडल्यान दॅट डेथ हॅज ऑकर्ड इन दॅट सेम रईत म्हणटा पळय त्या जाग्याचेर एक इंदोरचो 21 वर्साचो भुरग्याचो जीव बिकॉज ऑफ ड्रग ओव्हरडोज गेला। एंड आय थिंक दिस फूल ब्लेम कम्स ऑन द चीफ मिनिस्टर। वी कंडेम दिस एक्ट, वी डिमांड की जो भुरगो आता मेला हे दिस प्रमोद सावंताचे गव्हर्नमेंट इज स्मार्ट इनफ टू मॅन्युपुलेट। वी डिमांड दॅट देर हॅज टू बी अ पॅनल ऑफ डॉक्टर्स, ताचे आता पोस्टमॉर्टम जाता आसतना जो भुरगो मेला 21 वर्साचो, एक पॅनल ऑफ डॉक्टर्स करचे आणि ताजेर सारकी कारवाई जावपाक जाय की कसले ड्रग्स घेऊन तो भुरगो मेलो। इट इज अ यंगस्टर who got a heart attack. This is what I've been telephonically told. And as alleged, and a lot of social media comments that it was a drug overdose or something like that. There's nothing, no foul play. The boys who were with him have already told that he had low blood pressure problem. So let the report be out formally from the doctor who has conducted the postmortem and things will be very clear before the गोमंतक टीव्ही खातीर अंजुणच्यान वीणा मांद्रेकार।